म्हणजे डॉक्टर तुम्ही आता तुमचो लोक नागरी सत्कार करता कितें भावना आहा ह्या क्षणाक तुमच्यो की बाबा जे कार्य केलें गांवांत रावून एक डॉक्टर की पेशा सांबाळून तुम्ही जो एक सामाजीक वावर केलो किंवा आंदोलनांनी तुम्ही सहभागी जावन गांवचे पर्यावरणाचे रक्षणाचे काम केलें कितें भावना आहा आयज तुमचो सत्कार करतात लोक गांवचे कितेंय जाल्यार कोणाकय कोणी तुमचो सत्कार करता तुमचें कौतुक करता जाल्यार बरें दिसतलेंच न्ही पूण एक सांगप म्हणल्यार म्हाका अशें दिसता की हें म्हजें कामूच आशिल्लें म्हणजे हांवें कितें बाबा खूब मोठें केलां मोठें समाजकार्य करून म्हाका देव करपाची गरज ना अशें म्हाका दिसता की हें प्रत्येक मनशाचेंच कर्तव्य आसा आतां जालां अशें की समाजकार्य करपाची वृत्तीच कमी जावंक लागल्या मनीस आपल्या पुरतें पळोवपाक लागल्या त्यामुळे म्हजे सारक्या ल्हान मनशान केल्लें सुद्दां हें खूब मोठें कशें दिसता म्हणजे हांव हातून म्हणटा की बोन्सायचें वडाचें झाड पळोवन होच वटवृक्ष बी आसा अशें समजप अशी कितें तरी म्हाका हें दिसता म्हजी पर्सनल भावना आसा पण आसूं लोकांक जेन्ना दिसता की हाणें केलां म्हणून तेन्ना आनी त्या निमतान म्हाका लोकांक कितें चार शब्द सांगपाक मेळटले हें म्हत्वाचें आसा हक्कान सांगपाक मेळटलें आनी लोक आयकतले बसून हय कित्याक तुमी जर म्हाजो सत्कार करता जाल्यार हें आयकात आतां अशें असो म्हाजो हें आसा थोडोसो फुडलो जिवनाचो उत्तराधार्थ कितें आतां फुडें कशें कितें टप्प हांगाच रावन गांवांत हय हांगाच रावन हांव हांगाच राव म्हणजे मदीं एकदां अशी सुद्दां हें आयली अफवा आयली की दोतोर हें सगळें सोडून वता तो विकता गांव सोडून वता हय गिरायक सुद्दां आयलें म्हाका गिरायक आयिल्लें तुजें हेजें कितलें काय म्हणून म्हणजे अफवा पसरयल्ल्यो की दोतोरान हांगा वचचें अशें अर्थान आनीक तांकां हांवें सांगलें कितें जालें हांव म्हटलें हांगासरूच शेवट पर्यंत म्हजो आतां म्हाजे तकलेन कितें आसा की आमी बायोडायवर्सिटी जे पळय कमिटी आसा न्ही ताजे मार्फत गांवांत 2 बायोडायवर्सिटी पार्क करपाचें म्हजे तकलेन आसा बायोडायवर्सिटी पार्क्स म्हणजे जीं झाडां दुर्मीळ आसात ती लावन ती फुडले पिडयेक दाखोवपाची वेवस्था जी औषधी आसता ती बी औषधी नासता ती बी वड पिंपळ ही झाडां आतां हळूहळू मारून सोंपोवपाक लागल्या म्हणून आमी एक हांगासर जे लोक रावतात न्ही थंय प्लॉटां भोंवती ओपन स्पेस आसा एक एकर अशे 2 प्लॉट आसा थंय ती बायोडायवर्सिटी आसा हांगाच आसा बायोडायवर्सिटी पार्क्स करपाची आनी थंय लोकांक सांजचे फिरपाक भुरग्यांक खेळपाक हय अशें करून पण नैसर्गीक हें न दुखावता कृत्रीम करप ना कॉन्क्रिटायझेशन करप ना हो एक म्हाजे तकलेन प्रोजेक्ट आसा आनी दुसरें म्हणजे हें फ्रूट प्रोसेसिंगाचें जें पळय आमी आतां घेतलां तें वाडोवन तें सारकें वेवस्थीत फूल टायम चलता अशें करूंक जाय मार्केटिंग बी सारकें जाग्यार आनी त्या खातीर आमकां कितें आसा एक कोल्ड स्टोरेज जाय पडटली आनी दुसरें थोडी नवी टॅक्नोलॉजी जाय पडटली जेतूंतल्यान आमी आमचो माल एक्सपोर्ट करूं शकताले म्हणजे हो तुमचो फुडें प्लॅनिंग आसा की दुसऱ्या टप्प्यांतलें हें अशें करप हें केलें काय म्हाका दिसता म्हजें आयुश्याची इती कर्तव्यता जाली आनी एक आसा ती म्हणजे एक म्हजे हयातीन एक तरी उदकाची नवी संरचना तयार करपाची वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर एक तळी एक कितें तरी बांय न्ही बांय हांवें मारली म्हज्या घरा पुरती बांय मारून हांव ताका उदक आसा सगळें आसा पूण एक तलाव किंवा तळी जे आमच्या जाणटेल्यांनी पुर्वजांनी कितल्योश्योच केल्यो आमचे पिळयेन आमी एक सुद्दां इवन कुळागरां कशी तळयेचेर जगतालीं पाट सिस्टम हय हय तशी एक जावची अशें दिसता म्हणजे तुमचो आजून हावेस आसा फुडें कितें कितें करपाचो आतां एज डॉक्टर कितली तुमची म्हजी 71 कंप्लीट 72 पदार्पण करता हय ह्या जुलयान 72 वतलो तुमी तुमकां स्वताक जाणटे समजता काय ना अजून ना जो पर्यंत म्हाका प्रत्येक दिसा राती कडेन फाल्यां कितें करपाचें हें जो पर्यंत म्हाका येवं जाता विचार येता जाणटो न्ही काम आसा न्ही म्हाका फाल्यां कितें करपाचें हें चिंता म्हाका आज आसा जर तुमी आयज प्लॅनिंग करता हय म्हणजे खंय हें जावंक ना म्हणजे थांबूंक ना असो अर्थ त्याचो दोतोर आतां आमी परते एक शेवटच्या टप्प्यान आमी उलोवया गांवांत रावल्या उपरांत तुमी एक सुशिक्षीत मनीस तेतूंतल्यान तुमी दोतोर गांवांत आमच्या खूब अश्यो विचार आसता वेगवेगळे विचार आसता बरें करता तेका लोक हें करतात कितें नांवां दवरतात विरोधूय करतात बरें केलें अशें कोण सहसा एक एकदां म्हणय ना गांवांत म्हणजे जशी गांवाची एडवांटेज आहा तश्यो डिसएडवांटेजूय खूब आसात हाजेर मात करप आनी खंय तरी ह्या लोकां मदीं एक चेतना जागे करून अशे नवे नवे प्रकल्प अशे नवे नवे विचार राबोवप हें शक्य आसा म्हणजे बाकीच्या लोकांक तुमी कितें सांगचे निश्चित आसा एक म्हाजें सुदैव अशें आसा की सावयवेरें हो गांव तसो जागृत म्हणजे
खूब स्वातंत्र्य सैनीक ह्या गांवांतल्यान निर्माण जाल्ले. जर हे लोक जागृत नाशिल्ले जाल्यार कोणूय मनीस येवन हांगा सांगता स्वातंत्र्य जाय, मोहन रानडे जायना आनी कोणूय जायना, पूण तें तकलेन घेवन अशिक्षीत लोकांनी सुद्दां हांगा स्वातंत्र्य लढो उबारलो. म्हाका दिसता नायलन 66 तेचे दुसरे प्रतिबिंब. हय, तेन्ना हांव सांगतालो की हो दुसरो स्वातंत्र्य लढो अशेंच म्हजें म्हणप आसतालें तेन्ना. तर ह्या लोकां मदीं एक कितें म्हणुया, एक हें आसा, कीट आसा जी हय पेटून उठपाची. म्हणटकच हें शक्य आसा. तशेंच बाकीच्याय गांवांनी जावंक शकता. फक्त कितें आसा की जो कोण तें करूंक सोदता न्ही ताणें आपले सगळे हें क्लियर करपाक जाय. आपूण कितें करतलो, म्हाका विचार स्पश्ट आसूंक जाय आनी ताजें ध्येय स्पश्ट आसूंक जाय. म्हणजे म्हाका याद जाता जेन्ना नायलॉनाचो लढो चालू आशिल्लो, निमाण्या टप्प्या कडेन पाविल्लो, तेन्ना म्हज्याच एका नातेवाईकान गांवांतल्या जाणट्या बायलांक म्हटलें की म्हणजे अशें लढ्या विशयी उलयतां की तो कितें दोतोर केन्नाय तरी पयशे खातलो आनी फाटीं सरतलो. त्या बरोबर तांणी ताजेर जो पळय फोग काडलो तो म्हणपाक लागलो इतल्यो ह्यो तुजे विशयी हें आसा हें हांव नकळो, अशें म्हणजे तुजेर इतलें प्रेम करतात अशें म्हणून. तर हें जर एकदां जायत जाल्यार मागीर खंयच्याय गांवांत हें जावंक शकता. म्हणजे ग्रामसंस्थेन अशे मनीस आसप गरजेचे जेंचे विचार स्पश्ट आसात, हेतू स्पश्ट आसात, स्वताचो आपस्वार्थ खंयचोय ना दवरता जर विधायक काम केलें जाल्यार गांवच्या लोकांचो सुद्दां साथ मेळटा. हांव म्हणजे सुरवातीक लोकांक एकादली म्हजी लजी दिसताली आसूं येता. ह्या गांवांत जेन्ना हांव दोतोर म्हणून आयलो आनी हांव गटारांनी देवन गटारांय साफ करतालो, कितें ग्रामसभेन वचून उलयतालो आनी म्हणजे असो हस्तिदंती मनोऱ्यांत रावपी दोतोर न्ही हो, रस्त्या वयलो दोतोर. पूण एकदां लोकांक कळ्ळें की हो आमच्या पैकीच. तेन्ना तांणी नेतो म्हणून स्विकारलो अशें हांव म्हणना, पूण आपल्यांतलो म्हणून स्विकारलो. जाणटो मनीस किंवा बुदवन म्हणुया आमी, असो तुमकां एक मान्यता मेळ्ळी गांवांत असूं येता. तेन्ना ती राखून दवरली. नक्की नकळो हांव कितें जालें तें, पूण लोकांक एक विश्वास आसता. हय. आनी दोतोराक एक एडवांटेज आसता की दोतोराचें आयकप. आनी गांवांत एकलोच आसल्यामुळे तांकां आनी पर्याय नाशिल्लो असो येता. डॉक्टर तुमी वेळ दिलो, तुमी हें आमकां फूड प्रोसेसींग तुमचें युनिटूय दाखयलें, भासाभास केली, तुमचो सगळो प्रवास सांगलो. आमी नक्की येतले तुमचे सत्कार सुवाळ्याक. नक्की या. तो आमी कवरूय करतले. परत एक फावट तुमकां ह्या सावयवेरेच्या गांवांत जो सोबीत सुंदर सैमान नटिल्लो असो गांव जंय तुमी बरें तुमचें समृद्ध अशें जीवन जगतात, समाजकार्यय करतात, तें अशेंच चालू उरचें आनी फुडें तुमकां अखंड आयुश्य आरोग्य मेळचें अशें मागता आनी आमी हांगाच थांबता. देव बरें करूं. देव बरें. थँक्यू.